म्हणून आणि कोणाचो जीव वगळता हय सारखे रिस्की जाल्लेले आसा हांगासर. पळय तो हांगासर तुमी पळयात कळ्ळें कसो हुणको पडलेलो आणि हेंच्यानी लोबरां दाळयली हेंचे भितून आणि हेच्या सकयल कांयच ना फक्त लोबरां दाळ्या आणि फक्त माती घातल्या आनी सोडल्या हेंच्यांनी. आणि पावसान जर हांगासर कोण पडलो जी कोणाचो जीव गेलो जाल्यार कोण जबाबदार हेका? हांगासर खुबशे आतां गाडयो वाडलेले आहा कित्याक आतां हांगासर लागींच मोपा एअरपोर्ट आसा तेज्या कारणान हांगा गाडयो खूब वाडलेल्यो आहा आणि सायडीन समज कोणी घातली गाडी जाल्यार तुजो जिवो वचूंक शकता. हांगा तुमी पळया फुडें कितें कोणाक घ्या आतां काल हांगासर हे ट्रक पडलेलो काल भितर गेल्लो हांगासर तो. काल पळय हांगासर एक ट्रक हांगासर शिरकाल्लो म्हणजे एका सायडीन लंगडलो कित्याक ती सकयल सायडीन थळी आसा थळी हाडल्या कारणान तेंच्यांनी सगळे लोबार दळयले आसा आणि कोणाक माती कांयच ना सो ताका लागून हांगासर ट्रक शिरकाल्लो आयज ते ताका सारकें लेवल हें करून गेयला आतां ते खडी घालून ती पळोवंक शकता तुमी. हांगासर ट्रक गेल्लो कालूच पळोवंक शकता हांगासर. जर तर कोणी टू व्हिलर गेल्ली हितून आनी कोण पडलेलो जाल्यार ताका जबाबदार कोण आसलेलो आणि ताका जर ताजो जीव गेल्लो जाल्यार कोण जबाबदार असतो आसलो हेका? हांगा तरी पंचायतीचें लक्ष दिना. पंचायती हांव मागता की पंचायतीचें लक्ष दिवपाक जाय. हे पंच मेंबर आहा तेंच्यांनी कितें लक्ष दिवपाक हांगासर आनी लोकां खातीर कितें तरी सोय करून दिवपाची हेंच्यांनी कित्याक हांगा सगळी कडेन उदक भरलेलें आहा कांयच कळना पावसाचें आनी कांयच खंयच्यो ह्या खंय गाडयो वयता ती. हे फुडें आनीकय आहा तुमी पळोवंक शकता कसो उदक भरलेलें आहा. पळयात हांगासर उदक पडलेलो आसा. हांगासर खंय उदक साठून उरला तें पळया तुमी की हांगासर कांयच कळना की गाडी आतां कशी काडपाची ती कळना खंयच्यान काडपाची कित्याक मदीं हांगा हुडकोय आहा. सो टू व्हिलर कारांक खूब त्रास जाता पण तुमी पळोवंक शकता लायव्ह पळोवंक शकता तुमी कशें त्रास जाता तो. भरपूर रिस्क जाल्लेली आसा आनी लोकांचो रिस्क हेंच्यानी धोक्यान घातलेलो आसा अक्षरशः. कशें उदक व्हांवता आनी साठोवन रावलेलें पळय सायडीक गटर आसा गटर पासून फूल जाल्लो आसा तो गटर भरलेलो आसा हेजें काम सारकें केल्लेलें ना गटराचे पासून.